आमकां ह्या रस्त्याची खरीच गरज आसली। लोक आमकां सदांच सांगताले की हे रस्त्याक प्रॉब्लम आमकां लोक पडटाले, पावसाच्या दिसांनी हांगासर उदक येतालें आनी खड्डे लोकांक दिसनासले। खूब विमान आशिल्ले रोडार केन्ना ऑर्डिनिक्स जातले लोकांचे प्रॉब्लेम आसले ग्रामसभेन विचारलो। आज आमकां सरान हे ऑर्डिनिक्साचे हांगा इनॉग्रेशन केल्लेले आनी हांव सरा कडेन मागता की रोड सायडीन जी डिसेंटरींग आसा ती सगळे लोकांक मातशे प्रॉब्लेम जाता। ह्यो आयज रोड म्हटल्यार सगळ्यांच्या तोंडान म्हणटात तशें सारको रोड केन्ना जाता सगळीं आमकां परतून तेच विचारताले। आणि आमच्या ग्रामसभेक इशू जाल्लो की आमचे रोड केन्ना जातले। आमच्या ग्रामसभेक खूब इशू जाता। सो खरें हांव मनानसून सराक आमचे थँक्यू म्हणटा की एक आमच्या तकलेर जे एक वजे आसले की रोड केन्ना जातलो करून ते आमचे वजे आयज मातशें कितें तरी कमी जाला। गाडी पडली भितर एक दोग जाण मेले ते कित्याक करना तुम्ही रिपेअर कित्या खातीर दवरता? हायवेक पडटा हायवे कसो तो हायवे पडटा तांच्यानी आमकां हँडओवर करूंक ना, तो डिनोटिफाय करूंक ना तितलो स्ट्रेच। तो आमचो स्ट्रेच हांगाच्यान स्टार्ट जाता एमडीआर हायवेक पडटा। एमडीआर म्हाका सांगा आता जे रस्ते आसात पळय न्हू तेका परत रस्त्याक तर म्हाका दिसता जवळ जवळ 7 ते 8 वर्सां जावन गेले। कितें आतां उदीक पडलें, ड्रेन सारके ब्लॉक जाले, कितें जालें जाल्यार ते मागीर उदीक रस्त्यार उरले कारणान ते डांबर डांबरान डिझल 60 रुपया डांबरान म्हाका सांग ह्यो रस्तो तुमचे कितें सगळे प्रोविजन घेतलेले आहा। ट्रेन क्रॉस ट्रेन कितें आतां सगळे करते। हांव लोकांक इतलेंच सांगूंक सोदता मिडियाच्या माध्यमांतसून की उकल्ली जीप ती लायली ताळ्याक करपाचें न्हू केन्नाच। कित्याक जे आमची जी कामां आहा तांकां सर्टन प्रोसिजर आसता, ते प्रोसिजरान आमकां वयचें पडटा। अशीच आमी जर कामां करीत रावली जाल्यार सराचें नांव तुमी अशीच फुडें काडा, कित्याक सराक परतून सगळीं जाणां म्हणटा हे कितें करतलो अशी केन्ना म्हणूंक जायना। आमच्या परसवाड्या ही पंचायतीचे सरपंच तशेंच डेप्युटी सरपंच तशेंच म्हणजे सगळे मेंबर्स तशेंच गांवचे भाव आनी भयणांनो, आयज परसवाड्याचो म्हाका दिसता जो आयज हो रोड आहा हो रोड म्हाका दिसता इंटरनॅशनल पासून हो रोड पावलेलो आहा। कित्याक जेन्ना हो रोड आसलो पळय तेन्ना ह्या रोडाक खऱ्यांनीच गरज आसलेली, कित्याक ह्या रोडाचेर लोकांक दिसन आसलें कित्याक जेन्ना उदक भरतालें पावसाळ्या टायमार लोक खूब जाण पडलेय बी, म्हाकाय खबर आहा। कित्याक तो प्रोसेसूय आहा, तो प्रोसेस हांवें करून एज फास्ट करून घेतलो आनी ह्या रोडाक लागून म्हाका दिसता खूब जाण येवन भायले पासून हांगासर येवन तेंच्यांनी हांगासर ताटा पासून घेवन लोकांकडे भीक मागली, कट्टी घेवन हांव कट्टी म्हणना कित्याक ते बी आमचेच गांवचेच तेका लागून म्हाकाय ते वायट दिसलें। कित्याक भायले येवन हांगासर तुमी हे करतात पळय, तुमच्या गांवांत तुमी पयलीं कितें सुदारणा जाल्या पळय ती तुमी गांवचे पळोवचे। पेडण्याचे तुमकां कोणाक लक्ष दिवपाची गरज ना। पेडण्याचो आमदार आमकां समर्थ आहा आनी पेडण्यां डेव्हलप करपाक हांव खूब फुडें आहा म्हाका दिसता। तेका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता जे पळय आयज पेडण्यान हो रोड ह्या रोडाक लागून इतले येदे व्हडले खुबशे न्यूज जाले ह्या रोडाक लागून, तांकां आयज हे जे पळय आमच्या परसवाड्याक तांकां आयज तो तांकां न्याय मेळ्ळो आनी जे हांवें पळय आमच्या डायनॅमीक CM तेणी आयज म्हाका ह्या रोडाकूय लागून एज फास्ट तेणी बरो सपोर्ट दिल्लो आसा आनी तेणी हो जाता इतलो फास्ट हो रोड तेणी ऑटोमिक्साक हो आमकां हे करून दिल्लो आसा, पास करून दिल्लो।